सगळ्यांना तुमका मगाचो येवकार. काल ओपिनियन पोल डे जेन्ना गोंयकारांनी कांय वर्सां फाटीं सगळ्यांनी एकठांय येवन आपली आयडेंटिटी सांबाळूंक वोट केलो आनी गोंयकारपण सांबाळ्ळें. आमी चड खुशाल कित्याक काल ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हो आमचो नवो ग्रूप जो रोमी लिपी खातीर झगडटलो काल तो एप्रूव जालो अंडर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन 1860 आनी आमकां खुशी भोगता हे व्हडल्या दिसाक काल आमकां हें एप्रुवल मेवलें म्हणून. आमचे ऑफिस बॅरर जावन आसा हांव एक एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट बाब जोकी फलेरो मातशें तेजे कोण एक्सिडेंट जालो तो इज फ्रॉम द कल्चरल सायड जोकी फलेरो वायस प्रेसिडेंट. मायकल जूड ग्रासियस फ्रॉम लिटरेचर सायड आनीक अंश बांडेकर यूथ एंड ऑल्सो इज इन टू कल्चर तियात्र वाचता आमचो. आनीक आमचे 12 एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर्स आसा. हो ग्रूप घडपाचो मेन हेतू म्हणल्यार आमकां सगळे कोंकणी एसोसिएशन्स जीं आसा कोंकणी रोमी लिपीचे जावं दुसरे स्क्रिप्टांनी वावुरता तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडून ही चळवळ फुडें व्हरपाची गरज आसा. आमकां ही स्टडी केल्या उपरांत कळोन येयलां की देवनागरीचे फकत 12% युजर्स आसा आनी उरलेले 87% बिलोंग टू रोमी, कन्नडा, मलयालम आनी पर्सो अरेबिक. पूण हे 12% आसूनय तांणी 1939 वर्साक कोंकणी परिशद घडोवन हाडली आनी ताचो मेन हेतू जावन आसलो उरल्या ती 4 लिपी काबार करपाक ते परिशदीचो. आनीक हे दुसऱ्यो लिपी ज्यो 87% आसूनय ते डिवायडेड आसले तांचे मदें एकवट नासलो. ताका लागून आमी चिंतलें हे सगळ्यो लिपयांक बराबर हाडूंक आनी तेंची एक युनिटी करूंक. आनी हाका लागून फाटले 3-4 म्हयने आदीं आमी मँगलोर शारांत गेले आनीक बाब एरिक लजारियो म्हाका मेवले आनीक आमच्यो 3 मिटिंगी जाल्यो आनीक थिंगा सगळ्यांनी थाराव घेतलो की सगळ्यो लिपयांक सगळे कोंकणीचे लिपयांक एकठांय करच्यो आनीक एक गोंयांत एक व्हडली महासभा करची अशें थारायल्लें. पूण आमी जेन्ना गोंया आयले ही महासभा ही तयारी करपाक तेन्ना आमकां एक शॉक कहो बसलो कित्याक आमी जेन्ना प्लॅनिंग करताले तेन्ना महासभा म्हणजे एक व्हडलें सेलिब्रेशन कोंकणीचें आनीक ताका जायत्यो बाजू आसतात लायक कोण उलयतलो कोण चीफ आसतलो कोणाक इन्विटेशन धाडया. जेन्ना हो रोमी कोंकणीक हे भाशेन फुडें वचूंक जाय आनी आमची दिशा म्हटल्यार सगळ्यांक एकठांय करून. जायते जाण देवनागरी वापरपी आमचे समर्थक आसात. तांकां दिसता विविधतायेन एकवट युनिटी इन डायवर्सिटी जे भारताच्या संविधानांत आसा ते कोंकणीकूय लागूंक जाय. जायते देवनागरी बरोवपी आमकां समर्थन दितात. आमी तांकांय सांगातान घेवंक जाय. जे कोण रोमी लिपीन काम करतात सगल्यो संस्था आमी तांकांय घेवंक जाय. आमच्या वांगडा ग्लोबल कोंकणी फोरमूय आसतलो कुडीन कित्याक आमच्या हातून आमी तांकांय भायर लायना. तांकां दिसता तांची वाटचाल एके तरेन वचपाक जाय ते त्या वाटेन करतले. आमी तांकां सगळो यशी हांव दितात त्या वाटेंतल्यान. आखेरेक आमचो गोल आमचो हेतू रोमी लिपींतल्यान करपाक रोमी लिपीक न्हीद दिवपाक. रोमी लिपी सांबाळून द स्क्रिप्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन अशें म्हटलेलें आसा. सो रोमी लिपी सांबाळून जो आमचो हो प्रयास आसा ते आपल्या वाटेन करतात. तांकां आमी ताचेर आडना पूण आमकां दिसता आमी सगळ्यांक एकठांय हाडून राजकीय मनीसूय आमकां गरजेचे कित्याक जर परिवर्तन येतलें जाल्यार ते एसेंब्लींत येवपाक जाय. ताका लागून पोलिटिशियन्स आमकां गरजेचे आनी एक सगळो एक मास मुवमेंट बांदून हाडपाक घडोवन हाडपाक हो आमचो हेतू. ह्या खातीर जे कोण रोमी लिपीक समर्थन दितात त्या दर एकल्या मनशाक
आमच्या ह्या पंगडान वांटो आसा. दर एकल्या मनशाक खंयची भास जावं, आतां जायते जाण इंग्लीश उलयतात, तांकांय जाय, तांकांय जेन्ना आमी तांचे कडेन उलयतात ते म्हणटा तुमकां पुरो हक आसा तुमची रोमी लिपी सांबाळपाक. ते कोंकणी उलयला जायत पूण तांकां जाय रोमी लिपी. ह्या दर एका मनशाक आमी सांगातान घेवन फुडें आमची एक येवजण आसा. आमी एक विचारधारा व एक समिती घडोवपाक कांय प्रमाणीक कोंकणी मनशांचो, आनी ही समिती थारायतले वाटो आमी कशे मुखार वचपाक जाय ते, आनी अशें लोकांक जाय पळय तशें आमच्या कोंकणी मनशांक जाय ते भाशेन आमी आमची ही चळवळ फुडें व्हरतली. ही तुमची स्प्लिट, इज इट अ सेटबॅक ऑर वॉट यू पळय, स्क्रिप्ट इज नॉट अ सेटबॅक. ताका लागून म्हटलं हांवें युनिटी इन डायवर्सिटी. जे परिस्थितीन कोंकणी भास आसा, जे लिपींत कोंकणी भास आसा, जे बोलयेंत कोंकणी भास आसा, ती लिपी, ती बोली आमी सांबाळूंक जाय. आमचें नाका, तुमचें नाका, आमचेंच दर, हें कोताक येवचें ना. आतां आमी पळयलां, आतां फॅक्ट्स एंड फिगर्स सांगतात कोंकणी उलोवपी थोडे जाल्यात. जे कोण देवनागरीच जाय म्हणटा तांणी हाचेर विचार करचो. कशें ताणें देवनागरीच फोर्सफुली घालून कोंकणी वापरतल्यांक दुसऱ्या भासां कडेन धाडलां हें तांणी चिंतूंक जाय. आनी परत आमी आमची मुळां हुस्पुया. मुळां हुस्पुपाची गरज. शेणोय गोंयबाबान आपली पयलीं 13 पुस्तकां रोमी लिपींतल्यान काडलीं. कित्याक काडलीं? कित्याक त्या काळार फकत रोमी लिपी चलताली, देवनागरी लिपी म्हूण नासलीच. देवनागरी वापरताले ते मराठीक. म्हणटच जे परिस्थितीन कोंकणी भास आसा त्या परिस्थितीन आमी कोंकणी भास सांबाळूंक जाय. खंयच्याय आसूं कोंकणी. पळय,